श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शाणे. आज आमी भगवद्गीतेंतुले 122, 123, 124 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 24, 25 आणि 26 श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. ताचे फुडें लास्ट एपिसोडांतुले लास्ट श्लोकांतू श्री कृष्णान सांगिल्लें म्हाका कसनय काम करता म्हणना जाल्यार तिकिनी हांव करता कारण जन म्हाका अनुसरण करता ती आणि ताचे परिणाम कसने म्हणून ह्या श्लोकान सांगला. श्लोक ऐकून घेऊया फर्स्ट. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा. आता हांवें करना निमित्त जन अनुसरण करता ती आणि ताजेन प्रपंचांतू प्रकृतीचे भयंकर हानिकारक संगती घडता ती म्हळ्यार जनाल निरुद्योगते निमित्त प्रजासंहार जाता, मुखारसून वर्णसंकर जाता आणि हे पुरे अनिश्ठाक हावांची कारणीभूत म्हणून घेता. दिस इज व्हेअर Lord Krishna is explaining why even he, though unattached, still engages in action to uphold cosmic order and set an example. Next श्लोक पळया. सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्. ह्या श्लोकान तुले विद्वांसः म्हळ्यार ज्ञानी आणि अविद्वांसः म्हळ्यार अज्ञानी. ह्या श्लोकांतू ज्ञानी जनाले तशेंच अज्ञानी जनाले कर्तव्य कार्य कशें आसता म्हणून सांगला. अज्ञानीले प्रत्येक कामांतू अपेक्षा भावन आसता. अमूक एक कर्म केल्ले निमित्त आपणाक अमूक एक फल मेळूं का म्हळेले इच्छा आसता. जाल्यार ज्ञानी मात्र निरासक्त जावन निरपेक्ष भावनेन कर्तव्य म्हणून आपणाले काम करता. लोककल्याणा खातीर तो निरत कार्यरत आसता. ओ अर्जुना, ओ भारता, just as the ignorant perform actions being attached to them, so should the wise act without attachment, desiring the welfare and guidance of the world. Next श्लोक. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्. अज्ञ जनाले आसक्ती युक्त करची कामांतू भ्रम निर्माण करना तशी तांणी सतत कार्यरत आशी तशी ज्ञानी जनान पळोवन घेवका. स्वतः मात्र परमात्मालांतू लीन आसुनूची हे अज्ञ जनांक चंद रितीन अनासक्त कर्माचे म्हळ्यार अपेक्षा रहित कर्माचे ज्ञान दिवन तांगेले उद्धार करता आणि ताचे खातीर प्रयत्न करतास काम. साना उदाहरण दिवन सांग जाल्यार टीचर आणि स्टुडंट. टीचर ज्ञानी, स्टुडंट अज्ञानी म्हळ्यार शिकताच देखून. टीचर शिकयताना कसले अपेक्षा भावन दवरना, कसले दुडवा अपेक्षा करच्यो जावं जनान स्टुडंटाल बद्दल तुगे स्टुडंट म्हणून वावा करचें जावं असं कसले भावन आसना. तशी खाली चेडूवान बुदोवन जावका म्हळ्यार इंटेन्शनार शिकयता आसता. जाल्यार स्टुडंट मात्र आपणान इतलें शिकिल्ले निमित्त म्हाका इतलो मार्क मेळका, म्हाका जनान वावा म्हणूका असं सगळें भावन दवरून येवन शिकता आसता. असल वेळाचेर जर तरी टिचरीन हें तुगेली चुकी, तूं ज्ञाना खातीर शिका असं सगळें माते घाल्यार
ताका डिस्करेज डिसहार्टन जावं डिसअपॉयंट जावंच चान्सीस आसता आनी भ्रम निर्माण जाता आनी शिकना तशी रावचेय चान्सीस आसता. देखून ताका कळना तशी ताका मायंड सेट चेंज करच्याक टिचरीन पळोवपाक आनी हगूर हगूर ताणें आपणान शिकचें मार्का खातीर न्ही ज्ञानार्जना खातीर म्हळ्यार भावन तागेलांतून निर्माण जाता आनी तो वय मुखार सून लोककल्याणाच्या कामांतून निरत जाता. The wise should not unsettle the mind of the ignorant who are attached to action. Rather, by performing all actions diligently himself, he should engage them in all actions. आजी हांगा राबोया, मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवाद.